लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 11 पुढे 30 आणि 7 ते 50 आणि 4. धर्मशास्त्रियांची आणि फारिजेवांची कर्तुबा जेजू तांच्या तोंडार मारता. जेजू उलोवन थांबलो तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदी ताणें कित्याक हात धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांतूच गळोवन विचारतालो. आनी सोमयान ताका सांगलें, अरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. कितले म्हूण खुळे तुमी, भायलें तशेंच भितरलें त्याच देवान केला न्हय. देखूनच तुमचे कडेन आसा तांतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. फारिजेवांनो, कोटा कोटा तुमचें अर्ते लाव कोडीपात आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हांचो धावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात, पूण न्याय न्हीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडतात. हे कायदेकी तुमी पाळूंकूच जाय आसले आनी तेयी चुकोवचे न्हय आसले. फारिजेवांनो, कोटा कोटा तुमचे देवस्थानांनी वयले वयले जागे आनी तिंट्यार सोलाम तुमकां जोबरूच रुचतात. तुमचें कोटा दिश्टी पडोनात आनी लोक नकळो जावन तांचेर चलता तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताका परती पाळून म्हळें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्र्यानो, तुमचेय कोटा कोटा सोसूंक जायना तसलीं ओजी तुमी मनशांक व्हरूंक लायतात, पूण त्या ओज्यांक एक बोट पर्यंत तुमी लायचे नात. कोटा कोटा तुमचे, कित्याक प्रवाद्यांक यादगिरी बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांकां यादगिरी बांदतात आनी अशें तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबा तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलों आनी तांतल्या कांय जाणांक ते जिवेशी मारतले आनी धुमाळो दितले. ह्या पासत संवसार रचला तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांच्या विक्रायल्ल्या रोगताचो हे पिंडकेन देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगता थावन ते वेदी आनी देव मंदिरामध्ये जिवेशी मारलोल्या जाकार्यासाच्या रोगता पर्यंत. होय, हांव तुमकां सांगतां, हे पिंडकेन देवाक ह्या सगळ्याचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्र्यानो, कोटा कोटा तुमचे, कित्याक जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सोरले नात ते सोरले नात आनी भितर सोरूंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सोरूंक दिले ना. हें सांगून जेजू थंयसरलो भायर सरल्या उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळांक लागले आनी तोंडाक तोंड जावच्या मनान ताका सोबार प्रस्न घालीत रावले. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतल्या कसल्याय उतराचेर ताका धरूंक रावतात.